आमच्या जिवितांत जें कितें घडलां तें सगळें विसरूंक जायना. वी कॅनॉट फॉरगेट, बट ऑन दी अदर हँड वी कॅन गेट इट हील्ड बाय द लॉर्ड. ताका म्हणटात आंतरीक बरी भलायकी, भितरली पेकोवणी, इनर हिलींग. म्हज्या जिवितांत जें कितें घडलां तें सगळें समया जेजू क्रिस्त तें हांव गूण करून घेता. खूड अनुभव आसले गोड अनुभव करून हांव परिवर्तन करता. म्हज्या जिवितांत जें कितें घडलां तें सगळें साल्वासांवाचें एक हातेर जावन हांव बदलून घेता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. समयाचे नांवी आमचो आधार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पर आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुज्या मुखार पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसो आनी तुमचें सवें आसो. भोवमोगाचें न्हू दिव्य वाणी लायव्ह मागण्याच्या कार्यक्रमाक व्हडा मोगान आनी मानान हांव तुमकां स्वागत करता. प्राच्यतेच्या काळार आमी आसा. देवाची दैवीक काकूत मागून हो मागण्याचो वेळ आमी सार्थक करून घेवया. काकूत आमची कर आब्बा बापा, काकूत कर आमची, हें गीत आमी गावया. काकूत कर आमची आब्बा बापा, काकूत कर आमची, काकूत कर आमची आब्बा बापा, काकूत कर आमची, काकूत कर आमची आब्बा बापा, काकूत कर आमची, काकूत कर आमची आब्बा बापा, काकूत कर आमची. पापा धारलें तुका दुखयलें, मंदामेन तुजे ते मोडून तुका आमी सांडलें. पापा धारलें तुका दुखयलें, मंदामेन तुजे ते मोडून तुका आमी सांडलें. काकूत कर आमची आब्बा बापा, काकूत कर आमची, काकूत कर आमची आब्बा बापा, काकूत कर आमची. प्रार्थुया. सर्वोपदेदार आनी सत्यवान देवा, ह्या संवसारांत जियेत आसतना आमी जायतीं पातकां करता. तुजे मंदमेंत आमी मोडटा, एकामेका दुखयता. तुज्या सुवार्थेच्या उजवाडांत जियोच्या बदलाक काळोखांत आमी सांसपता. करेजमाच्या काळार बाबा सर आमच्या पातकांची दूख धर, आमच्या पातकांच्या बक्षाणे आमी मागता आनी आमच्या पातकांच्या बक्षाण्या खातीर आमी प्राचित करता. आमी करचे प्राचित दंडवणी, उपवास, मागणे, रोजार आनी बऱ्यो करण्यो बापा तुका हरिये कातारान मानवून दी. ह्या प्राचितेच्या काळाच्या सर आमच्या करण्याद्वारी समया जेजूच्या पुनर्जिवानपणान चड आनी चड भागीदार जावंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता आमच्या समया जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुजे समें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन, आमेन, आमेन. देव बरो दीस दिवन तुमकां समेजता. हॅव ए व्हेरी नायस लवली डे ऑफ डिवायन ग्रेस. दैवीक कृपेचो दीस तुमकां हांव मागता. ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमा वेळार जें कितें तुमी मागून आसा तें सगळें देव तुमकां फावो करून दी म्हणून तुमच्या खातीर हांगासर हांव विनवणी घाल मागता. मोगाचें आज आमच्या नियाळाक देवाचें उतर जावन आसा फिलिपीकारां बरयलें पत्र आवस्वर 3, 13 आनी 14 वड. फिलिपियन्स चॅप्टर 3 वर्सेस 13 and 14. तुमच्या लागीं पवित्र पुस्तक आसा जाल्यार तुमी उक्त करून वाचा. भावा भयणीनो, म्हजी धांव हांव येदोळस संपयला म्हणून हांव चिंतिना, पूण इतलें मात्र हांव सांगता, फाटलें आसा तें विसराता, फुडें आसा तें धरूंक हांव वत आनी 14 वड वर्स 14. शेवटी मेळोंक आसलेल्या इनामाचेर दिश्ट खंचोवन
म्हणजे जेजू क्रिस्त थंय वोंसले आपोवणे मेळ्ळेल्यांक तयार आसलेले इनाम जोडीचे म्हणून हांव साथान करन धांवता. हें देवाचें उतर परतून हांव वाचता मोगाचें न्हू. भावां भयणीनो, म्हजी धांव हांव येदोळस संपयला म्हणून हांव चिंतिना, पूण इतलें मात्र हांव सांगता, फाटलें आसा तें विसराता, फुडें आसा तें धरूंक हांव वताडटां. शेवटी मेळोंक आसा त्या इनामाचेर दिश्ट कोसोवन, म्हणजे जेजू क्रिस्ता थंय वोंसले आपोवणे मेळ्ळेल्यांक तयार आसलेलें इनाम जोडीचें म्हणून हांव साधन करन धांवता. मोगाचें न्हू. सांत पावल म्हणटा, फाटलें आसा तें हांव विसराता. म्हणजे आमच्या जिवितांत जें कितें घडलां तें सगळें विसरूंक जायना. वी कॅन नॉट फॉरगेट, बट ऑन दी अदर हँड वी कॅन गेट इट हील्ड बाय द लॉर्ड. ताका म्हणटात आंतरीक बरी भलायकी, भितरली पेकोवणी, इनर हिलींग. म्हज्या जिवितांत जें कितें घडलां तें सगळें समया जेजू क्रिस्त तें हांव गूण करून घेता. खूड अनुभव आसले गोड अनुभव करून हांव परिवर्तन करता. म्हज्या जिवितांत जें कितें घडलां तें सगळें साल्वासांवाचें एक हातेर जावन हांव बदलून घेता. फाटल्या जिवितांत कितें आसता मोगाचें न्हू. फाटल्या जिवितांत आसतात पातकां, फाटल्या जिवितांत आसतात सुखी, फाटल्या जिवितांत आसता अस्कतकाय, फाटल्या जिवितांत आसतात अवमर्यादेचे अकमानाचे संगती, लजेबरीत संगती, काळोखाचे येमकोडाचे सक्ती, वनवण्यो वडण्यो ताळण्यो वनवण्यो, सबार पोटी थांचे थावन सयत व्हरूंक जायनासतना सांपडोन पडलेले संगती, आनी थोडे फावटी गाळी शिराप, आपाथैर भिरांत खावचेणी, खाळसाचे धडधडे, खून, गर्भपात, पसदेपण, नालिसाय, बेबदेपण, जुगारी, पयशांनी खेळचें, आनी जायते फाटल्या जिविताच्यो काणयो आमचे थंय आसात. हें सगळें मोगाचें न्हू आमकां विसरूंक जायना. कितले आमी विसरूंक प्रयत्न करता तितलें आमकां तें उगडासा येता. कित्याक आमचें मन खंयचेच संगती विसरना. थोडे फावटी तें पोंदा आमी घालता, ह्या खाटये पोंदा आमी जाण खोयर लिपयल्या बरी आमी लिपोवंक प्रयत्न करता, पूण परतून परतून मोगाचें न्हू आमचें अंतस्करण जशें एक उसांबळ दर्यो या तळे चिखल भायर घालता की तशें आमच्या जिवितांत भायर येता. इसाया प्रभुच्या बुकांत आमी वाचता 50:7 वचोर 20 आनी 20 आनी 1 वळ. आयजाया चॅप्टर 51 वर्स 20 and 21. नसती मनशाक शांत करूंक जायना. नसती मनशाक शांत करूंक जायना. तो एक उसांबळ तळ्या सारको या दर्या सारको. कशें एक उसांबळ तळें या दर्यो चिखल आनी माती आनी उबीर वयर घालता की म्हजो सर्वेस्पर देव म्हणटा नसती मनशाक शांत करूंक जायना. पळय मोगाचें नसती खोट्या मनशाक शांत करूंक जायना. कित्याक आपल्या जिवितांत असल्या फाटल्या जिवितांत असले खोटेपण, नालिसाय, लजे बरी संगती निरंतरी तो उगडास करीत आसता भितर, पूण तो धांपूंक विसरोंक पळयता. आनी थोडे जाणांक जिवितांत इतलें दूख आसता की तांचें काळीज पापसल्लें काळीज आसता. पूण जेन्ना आमी सोम्या लागीं येता, सोम्या लागीं आयिल्लेंच सोमी आमचें फाटलें जिवीत ताच्या सोडवणेच्या तेलान माखून सोडवणेचें कन्न बदलिता. कशें तो बदलिता? हांवें आनी तुवें सोम्याक आमचो बरो गवळी म्हूण स्विकार करीचें. दावीद राय सोम्याक म्हणटा, सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. किर्तन 20 आनी 3 पयल्या वळेंत 6 वळ पर्यंत. Psalm 23 verse 1 to 6. दावीद राय ताच्या जिवितांत महान जालो, वर्त जालो, कित्याक देवाची दया कृपा बेसांव ताचेर आसलें. तो एक गोरवां सोरोसो बकऱ्यां सोरोसो गवळी जावन आसलो. राणा मोल्यांनी वचून तो गोरवांक सरयतलो, बकऱ्यांक सरयतलो, पूण देवान ताका इस्रायलाचो राय कन्न मागलो. देवाच्या आधारान ताणें त्या होड सयत गोलियाताचेर सयत ताणें मेलें, पूण ताच्या जिवितांत जायतीं पातकांय ताणें केली. आपलोसो इश्ट जावन आसल्या उरियाच्या बायलेचेर ताणें दिश्ट घाली आनी उरियाक लगाड काडून ताच्या बायलेक आपणायलें. असलें महापातक केल्लो दावीद जेन्ना देवाक उलो मारता ह्याच उतरांनी, सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. सोम्यान ताका बक्षिलें. सोम्यान ताका सोडवणेचो संतोश ताका परतून पाटीन दिलो. कित्याक त्या किर्तनांत दावीद रायाचो मनोभाव आमकां कळटा. द एटिट्यूड ऑफ द हार्ट ऑफ डेवीड. हिंसर 4थ्या वळीर तो अशें म्हणटा
किर्तन 20:3 चवथी वळ. काळक्या फालक्यांत हांव चलां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियेना, कित्याक सर्वेस्पर म्हजे सवे आसा. सर्वेस्पराचो दांडो आनी बेत म्हाका धैर्य दितात. काळक्या फालक्यांतल्यान हांव चलतां तरी कसलें काळकें फालकें म्हळ्यार वता आसा आमकां वॅली खण. काळकें म्हळ्यार थंयसर सुर्याचो उजवाड पडना जाल्यार काळोख म्हळ्यार काळोख. आनी त्या फालक्यांत परतून गुंड खडी आसूंक पुरो, बांय आसूंक पुरो, फातर आसूंक पुरो, देखून आमकां भिरांत आसा. तशेंच आमच्या जिवितांत जायतीं पातकां अमर्याद लज आमकां आसता आसतना आमच्या जिवितांत केदाळे आमकां भिरांत गावचें आसता. केदाळा म्हज्या पातकांची शिक्षा म्हाका मेळटा कोणा, केदाळा म्हाका कर्मां फालां जें कितें कर्म हांवें केलां तेजें फळ हांवें खायचें पडटा कोणा, म्हाका देवाची शिक्षा आसा कोणा, ह्या देवसार म्हज्या जिवितांत म्हाका वायट करता कोणा, कोणेय हेरांनी केल्लें तें माटवंत जगत, दुश्ट जगत, पाताळ जगत म्हाका दोस्ता कोणा, म्हाका पाडाव करता कोणा, म्हाका निसंतान करता कोणा, असली भिरांत आमच्या जिवितांत आमकां आसता. पूण दावीद म्हणटा सोमी म्हज्या सांगात आसा, ताचो दांडो आनी बेत म्हाका आदार दिता. आतां दांडो आनी बेत हे हांवें काण गेल्यार हाका दांडो म्हणटात की बेत म्हणटात, हे लंकडाचे ह्या स्टिलाचे. पूण दांडो आनी बेत म्हळ्यार आमी चलता आसतना वापरचें जावन आसा, ताका म्हणटात बेत. बेताच्या वयर एक बेंड जाल्लें रावंड आसता आनी हें ल्हानशें आसा, एक व्हडलें आसता धरूंक हातान, ताका म्हणटात बेत. मागीर दांडो म्हळ्यार अशें म्हणयेत, ताका हांगासर इल्लें बेंड आसा तें बेंड ना, दांडो लांब. गोवळ्या लागीं 2 संगती आसतात खंय, एक बेत आनी एक दांडो. बेत वयर हातान धरूंक चलता आसतना पडान अशें कशें आब प्रायवंतां धरतात गी तसलें, ताका म्हणटात बेत. हें बेत हर एक गोवळी व्हरून येता. कित्याक जर तर खंयचोय बोकरो सांगलें आयकना थंय हांगा धांवत जाल्यार कितें करता, ते बेताची ती तकली ताच्या गोमटेक घालून ओडटा, पाटी ओडूंक जाता. तशें नाल्यार ये पाटी ये ही वाट, ये पाटी ये ही वाट, हेने वच आं, तांकां आडावंक कुमक जाता. थोडे फावटी बोकऱ्यांक खावंक मेळना चड, तण चड ना, पूण रुखार व्हडल्या व्हडल्या फांट्यार बरे कोले आसात. आतां बोकऱ्यांनी खायचे काल करता, वयर आसल्या फांट्याक वयर वचूं जायना, त्या फांटो त्या बेतांत पडटा सकला. देखून आमच्या प्रायवंताच्या बेता बरी आहले बेत न्ही, आमच्या गोवळ्यांचे बेत भारी घट्ट आसता आनी ताचे हांगासर ते काबाके म्हणटात पळय तेय घट्ट आसता. तांत रुखाचो फांटो सकला ओडचो धरून ओडटा आसतना बकरे दवोन येवन ताचो पालो घातात. तांकां जाय आसलो पालो मेळटा. बरें एक वाल आसल्या रुखा वयली ती वाल व्हरून तांकां बकऱ्यांक दिवंक जाता. मात न्ही चलता आसतना ताका धरूंकय जाता. कितले जायत्या तरान ह्या ताणें तंबू घालता आसतना तंबाकी बोळ दिवंकय ही बेतां उपकारतात. आनी एक दांडो, थोडे फावटी दांडो जाय पडटा. जर तर बोकरो सांगलें जायकन जाल्यार 2 वाजयचे पडटा. मात न्ही थोडे फावटी सुणें वाकट येता. सुणें वाकट येताना धर्न तो दांडो उडयचे पडटा. ह्या दांडो मारूंक गरजेचो. अशें दोनी एक गवळी वापरता. आतां नव्या तस्तामेंताक आसतना सोमी जेजू दांडो आनी बेत दोनीय वापरता. हें जावन आसा बेत. आमकां तेंकूंक कशें उपकारता की सर्ग धरणीक तेंकता, देवोतपण दैविकता मानविकताक तेंकता, स्पर्श करता. मनीस देवाक सोम्या जेजू थंय स्पर्श करता. मनीस संवसारी आसलो सर्गाक पावता आनी आसा थंयसर एक दांडो मारता. तशें जेजूक थंयसर मारलें, जरबान मारलें, कुर्सायलें, तो जावन आसा दांडो. जेजू सर्गार तावन हाडून आयलो देवाची दया, काकूत, मोग, भिरमत, देवाचें भोव पवित्र काळीज. पण मनशांनी त्या देवाक दिलो दांड्यान मारलें, लगाड काडलें. तरी ह्या कुर्सांतय सोम्या जेजून आमची सोडवण केल्या. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, होजाना. त्या कुर्सांतय सोमी जेजू म्हजो तुजो कितलो मोग करता. मोगाच्यान केदो व्हरतें भाग. नीज खऱ्या देवाक आमी वळखना. देखून मोगाच्यान संवसार आमचो द्वेश करता, संवसार आमचो विरोध करता, संवसार आमकां कश्ट दिता. 2000 वर्सां
आमच्या पवी सभेचें चरित्र आमी पळयता कितल्या जाणांक साम पेद्रोकू जावं दी साम पावलाक जावं दी मार्तीर माराचें पडलें. जेजूच्या सर आपोस्तलांक जो हांव एकल्या सोड सगळ्यांक मोगाच्यान मार्तीर मारलें. सांत सेबॅस्टियन जावं दी, सांत लॉरेन्स जावं दी, सांत आगाता जावं दी, सांत फ्रिस्का जावं दी, हर एक कितले जाण सांतिण्यो मोगाच्यान मार्तीर मेलीं. सिसिलिया सयत वय आग्नेस सयत मार्तीर मेलीं सुवार्ते खातीर. आमकां तें कशें दिता. पूण मोगाच्यान सोमी म्हज्या सांगाता तुज्या सांगाता आसा. देखून करेजमाचो काळ, प्राचीचो काळ, तापास काळ मोगाच्यान सोम्या लागीं पाटी येवंक आमकां एक अवकाश. लुकाच्या वांजेलांत आमी वाचता 15व्या वर्सांत 20व्या वडीर. लूक चॅप्टर 15 वर्स 20. वेचीक पूत आपल्या बापायच्या रावळेर सोण वेता. आस्पदीक गोण ती सगळी विकून मेळलेल्या दुडू तो पियोण्यांत, बेबदेपणान, अनिस्कळपणान, पस्तेपणान, कालवंतांचेर तो वापरता. अकरेक सगळें होगडावन ताचें जिवीत इतलें नालिसायेचें अवमर्यादेचें गलीज जाता की दुकरांच्या गुडान तो जिवंक सुरू करता. दुकरांचें खाण तो खाता. पूण अशें आसता आसतना थंयसर ताच्या भितर उब जाता एक आशा. हांव आतांच उठतलो आनी म्हज्या बापा सरशी वेतलो. हांव उठतलो आनी वेतलो. हांव उठतलो आनी वेतलो. हांव उठतलो आनी वेतलो कोणा लागीं? म्हज्या बापा सरशी. आनी थंयसर वचून बापाच्या पांयां पडून हांव बक्षाणें मागतलो आनी म्हज्या बापायक म्हणटलो हांवें सर्गा विरोध आनी तुजे विरोध हांवें पातक केलें. तुजो पूत म्हूण सांगोंक सयत हांव योग्य न्हय. तुज्या कामाच्या मनशां पैकी एक म्हणून म्हाका तूं लेख. अशें वेचीक पूत चिंता आनी भायर तितलोच. तितल्यार मोगाच्यान ताचो बापूय थंयसर रावल्यारांत आसा. तक्षण ताका कळटा आपणाचो पूत पाटीं परतोन आसा. तक्षण बापूय धांवता. When we take one step towards God, God takes 100 steps towards. आमी देवाचरशी एक मेट काडटना देव 100 मेटां काडटा. वेचीक पूत एक मेट काडटना ताजो बापूय कितलेशीं मेटां काडटा म्हळ्यार. बापूय तक्षण पळयता आपल्या वेचीक पुताक फाटीं गुंचें. तक्षण बापूय धांवता मात न्ही तो ताका आरावन धरता, पटलोवन धरता. पुताक सांगोंक सयत वेळ दिना. तो बाबा 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 म्हणटा मात्र शिवाय बाबा तुजे विरोध पातक केला म्हण सांगोंक सयत दिना. इतले पटलोवन धरता की ताच्या तोंडाक ताच्या गालांक तो इतले उमेद दिता मात न्ही बापूय ताका नव्यो दोगलो न्हेसयता. ताच्या बोटांक मोदी घालता, ताच्या पांयांक मोचे घालता आनी ताका परतून मान फाव करता सगळ्या नौकरां हुजीर. तो म्हणटा हो म्हजो पूत, लज येना बापूय. कितली मेटां बापूय काडटा आनी ताका पयलोचो मान आनी सन्मान तुका फाव करता. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, ह्या करेजमाच्या वेळार तुवें दृढ निर्धार घेजय. हांव उठतलो आनी म्हज्या बापा सरशी वेतलो. ह्या करेजमाच्या दिसांनी आमी नियाळ करता हांव समिया जेसूक खुर्सार मरोंक दोगा जाणांनी विशेश पात्र घेतलो जावन आसा. ताचे पैकी एकलो आमचो जुदासान समियाक विक्रीत केलें आनी तेन्ना आमकां उगडास जाता पेद्रोनी जेसूक नेगार केलें मात न्ही म्हळें ताणें ह्या मनशाक हांव वळखच ना. तेय पिलाता मुखार न्ही, हेरोद राया मुखार न्ही, शिपाया मुखार न्ही, एका स्त्रिये मुखार. स्त्रियेन म्हळें अरे तुका हांवें जायते फावटी पळयला. सिमांव न्ही तूं, जुवांचो पूत न्ही तूं, ताचे शिसापैकी एकलो न्ही. एका स्त्रियेच्या त्या उतरांक सयत सिमांव पेद्रो सगळो भियेलो, खावजेलो, हात पांय कांपले आसतले, घामेलो आसतलो, विशेश हिंव आसलें थंयसर. पूण हो सगळो घामेलो. ना आबा ना, हांव त्या मनशाक वळखच ना. तूं खंय सूख समजलो आयकडना, काळो का तुका समज दिसाना कडना. आपणा बचाव करच्या खातीर सिमांव पेद्रोन कितें सांगलें? 1 फावटी न्ही, 2 फावटी न्ही, 3 फावटी नेगार केलें. 3रे फावटी नेगार करतना कोम्यान साथ घालता आसतना पेद्रोचें अंतस्करण रडलें. गुवन पळया मोगाच्यान जेसूक थंयसर थनकी करना आसात. शिपाय ताका हात धरून वण आसात, लोटून आसात. लोकय थंयसर बोब मार आसा. खुर्साया देवनिंदा उलोवन आसा. हो व्हडलो प्रसंगदार खंय, हो व्हडलो प्रवचन करता खंय, हो पिडा कोण करता, मेलेल्या जीव करता खंय, आतां आपणाक सोडून घेवन दी. मोगाच्यान जेजूची थंयसर खेळकुळां करना आसा. तरी मोगाच्यान जेजूची दिश्ट कोणाचेर आसा? सिमांव पेद्रोचेर. कोंबो साथ घालता, जेजू सिमांवाक पळयता. सिमांवाचें काळीज हाडलें. सिमांव कोंबो साथ घालचे पयलीं 3 फावटी तुमकां नेगार करता.
जेसूच्या काळजांत आसलें दूख. हिमा बेद्रो जाणा जाता रडता तो. समी हांवें सांगलें तुका होय, कोण तुका सांडल्यार हांव तुका सांडचना, म्हजो जीव जाल्यार दितलो, पण जशें हांवें सांगलां तशें म्हाका जिवंक जायना समिया. म्हाकाच्या भावा भयणी, खरेंच मातशी दिसोन आसत आमी रडची. समियाक आमी भासतिल्या. ल्हान आसतना आमकां पयस सावन मेळटा नासतना देवान म्हाका तुका विंचलां, एक राय जावन, एक याजक जावन, एक प्रवादी जावन मागलां आमकां. तें आपोणें आमी जियोंक कितलें आमी सोदता. मात निवड जातना आमी परतून परतून कुमसाराक वता, हांव आयलां वडपात की तुमचे आशिर्वाद म्हाका दिया आनी मुखार हें पातक हांव करचो ना म्हूण आमी दृढ निर्धार करता. पूण परतून परतून कशें एका सुण्याक बरें करून नाणें येयल्यार उपरांत वचून परतून त्या गोबरांत लोळटागी. एका दुकराक कितलें आमी नाणयल्यार परतून वचून त्याच मेण्यांत तो लोळटागी. आमी त्याच मेण्यांत लोळल्या. पण मोगाच्या देवान तसो मोग आमकां उणें करूं ना. व्हडा मोगान तो आमचे दीस घाल आसा. ह्या खरेंच म्हज्या वेळार ताजे दीस गेल्या तक्षण तो तयार आसा आमकां बोगसो. आमी त्या इस्कारियोत जुदासा बरी जावचें नाका. जुदासाक आशा जाली 30 नाण्यांची. मोगाच्यान आमकां सगळ्यांक आशा जाता. त्या याजकांनी, त्या प्रधान याजकांनी ताका वंदवणी हाडली, ओडणी हाडली. तुका 30 रुपयाची नाणी दिता हांव, तुवें कांय करचें नाका, तुजें सोमी कोण म्हण आमकां दाखोवन दिल्यार पुरो. कित्याक त्या काळार सदांच जण एकच लेख दिसताले, कित्याक कार्ड काडिना. सिमा बेद्रो जावन दी, जुदास जावन दी, समी जेजू जाले एकच लेख दिता आनी काळोखा बेगीन कळना कोण कितें म्हण. तुवें केवल एक तुज्या समयाक, तुज्या धनयाक पटलून धनयाक उमो दिल्या पुरो आमकां तक्षण कळटा कोण आसा उमो दिता ताका आमी धरता. सिमा इस्कारियोतान जुदासान चिंतलें, हो इतले व्हडले अजापां केल्लो मनीस, दर्याचेर सरलो मनीस, खंडी जावन तांकां सगळां एकाच बारा लोटून घालून तो ताजी पदवी दाखयतलो म्हण ताणें चिंतलें. पळया मोगाचें न्हू, देव आपणाची पदवी दाखयतलो म्हणून आमी पातक करून नजो उडास. थोडे फावटी आमी चिंता व्हड पातक करता आनी म्हणून चिंता देवान पदवी दाखोवन पातकांतले निवारसी. व्हड नाका जाल्लें बिझनस आमी करता आनी उपरांत लॉसार बुडल्या वेळार उपरांत आमी म्हणटा देवा तूं खंय आसा गे. जुदास त्या आताराचो मनीस. ताणें जेसूक विक्रीत केलो, नेगार केलो मात न्ही, विक्रीत केलो. विक्रीत केलो म्हणजे विकलो 30 रुपयाचें नाणां. पूण ती ताका फायद्या पडली ना. एक पटेन जेसूक धरलो, जर्मान मारलें, ताका फुर्साचें फर्माण दिलें, तो सगळो सुदेदेस्पर जालो. आनी वचोन याजकान ती नाणी पाटी दितात, कोण ते काण घेनात. पळया रक्ताचे पयशे कोणाक नाकात. ते पयशे नाणे तो देवळांत उडयता, वचोन जीव घात करून मरता. कित्याक मोगाच्यान तो जीव घात करून मेलो? जेजूचेर दिश्ट घालून तो इन्कार करता. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, पेद्रो बरी जेजूचेर दिश्ट घाल, रड, दुखांगळे. खरेंच मातशे दीस दुखांगळोवंकी, रडोवंकी, प्राचीत करूंक. पेद्रो बदल्लो. पेद्रो जेजूचो महान शिस, महान आपोस्तल जालो, पयस सभेचो पयलो पापसाहेब जालो. कित्याक जेजूक पळोवन तो रडलो. मोगाच्यान आमी रडल्या वरी आमी ल्हान जायना. देव आमकां उंच मारता, खालत्यांक तो उंच मारता, गर्व्यांक आनी हांकारांक ताच्या उंचा आसतना तो सगळं घालता. जुदासान आपली सोडून आपणेंच जोड घेवंक प्रयत्न केलें. ताणें तें नाणें उडयल्या तक्षण तो बरो जाता म्हण चिंतलें. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, जर तर तुवें सोरपणान लुटून कितें केल्लें आसा तें जस्ट उडयल्या तक्षण, दुर्बळ्यान दान धर्म केल्ल्या तक्षण तुका सडवण मेळना, तुका सर्ग मेळना. उडास तर जेजूक ताणें नीज सडवणदार म्हणून स्विकार करी जाय. सर्गी संवसाराने पाताळे आमच्या सोडवणे खातीर देवान दिलें एकच एक नांव, जेजूचें नांव. जेजूचें नांव. धर्मचे कृत्या बुकान 4थ्या वसरांत 12व्या बळीर Acts of the Apostles chapter 4 verse 12. परतून फिलिपिकारांक बरयलें पत्र 2रा वसर 5व्या बळीर तावन थंयसर 11वी वळ पर्यंत आमी वाचया. सर्गी संवसाराने पाताळी हरी एक समिया, हरी एक दिमी बागवा जाय समिया जेजूच्या नांवाक, आनी हरी एक जिबेर बरगडी जाय जेजू जावन आसा समी. आमी वेचीक वता बरी पाटी बैसरल्यान तर देव 100 मेटांक खाण येवन आमकां आरावन धरतलो, पटलून धरतलो, परतून आमकां आदली महिमा तो पाटीन दितलो. लोकाच्या वांजरांत आमी वचता 19व्या वसरांत 2ऱ्या वळीर तावन लूक चॅप्टर 19 verse 2 ऑनवर्ड्स. जाकेव नांव असो एक मनीस आसलो, दुडवादीक मनीस तो, पूण जिवान तो मोठो आसलो. पूण जेजूक पळोवन तो आशेतालो. कितले आपुरबायेचे उतरां थंयसर आसात. सांकेतीक तातूंत जायते संदेश आसात. तो मोठो आसलो, कुडीन मोठो आसलो. आमी मोगाच्यान कुडीन मोठवे ना जाल्यार म्हज्या वरी तुमी लंबे आसूंक पुरो, या कुडीन मोठवे आसत ते गरजेचे न्ही, पूण आमच्या आध्यात्मीक जिवितांत मोठवे जावंक पुरो. आस्त बदीक ह्या संवसारीक कुशालाय गम्मत हाचे खातीरच आमी जियेल्यार जावंक पुरो. पूण जेतना
तो जेजू पळोवंक आशिल्लो. जेजू तेणेच्यान सायलो, मात न्ही ताणें नांव काण आपयलें, जाकेवा तुज्या घरा हांव आज येतां, तुज्या सांगाता हांव जेवणाक बसतलों. जाकेवाच्या घरा तो जेवणाक बसलो. जाकेव सगळोच बदल्लो, रुपांतर जालो. ताणें चिंतूंक सयत जावना आपणात असल्या पातक्यांच्या घरात येदो व्हडलो महान सोडवणदार देवाचो पूत येतलो म्हणून. आनी त्याच जेवणा वेळार तो उबो रावन आपणाचे आसले आस्तीन अर्द वांटो वय दरबळ्यांक दान करूंक तो तयार जाता. कोणाकी मोस केल्यार 4 वांट्यांनी पाटी दिवंक तो तयार जाता. आनी जेजू म्हणटा, जाकेवाच्या घरांत सडवण आयल्या, साल्वासांव आयला. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, म्हज्या तुज्या जिवितांत, म्हज्या तुज्या कुटुंबांत, म्हज्या तुज्या जिविताच्या सरसंगतीनी सडवण येवंक फावो. देव तुज्या म्हज्या जिवितांत एक संदेश दिता. इजाया प्रवादीच्या बुकांत 40व्या वसरांत 3ऱ्या वळीर, आयजाया चॅप्टर 40 वर्स 3, एक ताळो भोब मारता, अरण्यांत सर्वेस्पराक एक वाट तयार करा, पाड पडलेल्या प्रदेशांत आमच्या देवाक एक नीट रस्तो करा. एक ताळो भोब मारता, अरण्यांत सर्वेस्पराक एक वाट तयार करा. अरण्य म्हळ्यार मोगाच्या भायल्या संवसारांतले अरण्य आमी पळोवची न्ही. बगार म्हज्या तुज्या काळजांत असचें, मतींत असचें, जिवितांत असलें अरण्य आमी पळया, सुडकाड आमी पळया, मरुभुमी विल्डरनेस आमी पळया. जर तर म्हजे थंय तुजे थंय पवित्र आत्म्याची फळां नात, पवित्र आत्म्याची फुलां नात, पवित्र आत्म्याचो अभिशेक ना, तें एक अरण्य आसा, अरण्य जावन आसा. तसल्या काळजांत, मनांत, जिवितांत देव उलो मारता, सोमिया खातीर एक वाट तयार कर. सोमियान म्हज्या जिवितांत येवच्या खातीर हांवें एक वाट तयार करची, तुवें एक वाट तयार करची. पाड पडलेल्या प्रदेशांत, पातखान भरलेल्या त्या प्रदेशांत सोमियान येतस ते सगळे आमचे पातकी जिवीत संपूर्ण तरां आशिर्वादाचें कर बदलिता. सिमांव पेद्रूच्या जिवितांत कितले सुखी आसले पुरो, कितले ताणें नेजार केला जावंक पुरो, कितले तेजे ओटेमाट आसा जावंक पुरो, सोमियान सगळें बगसून सगळें ताचें साल्वासांव जावन ताका बदलिलें. जाकेवाचें जिवीतच कितल्या पातकी जिवीत जावन आसा, साल्वासांवाचें जावन बदलिलें. केवल जुदास आपलें जिवीत नाश करता, कित्याक तो सोमियाची सोडवण जोडून घेवंक तयार नातलो. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, हांव आनी तुमी सोमियाक वळखून घेवया. हेच घडये सोमी म्हज्या तुज्या जिवितांत वर्ती अजापा विजमिता करूंक आशेता. हांव तुमच्या खातीर मागतां, तुमी दोळे धांपून मागा. सर्गींचे बापा, हांव तुका अर्घ आनी होगलाप दितां. हो वर्तो दीस, महान दीस तुवें आमकां फोव केलोय. दिव्य वाणी लायव्ह ह्या मागण्याचे कार्यक्रम तुवें आमकां फोव केलाय. हे मागण्याचे कार्यक्रम चलयतल्या समेस्त तांचेर आशिर्वाद घाल. ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमाद्वारे आमच्या जिवितांत बापा चड आनी चड आध्यात्मीक वाडवळ आनी ग्रेसकाय तूं फावो कर. सदांच तुज्या उसवाडांत आमी जियोंक ह्या कार्यक्रमाच्या काळार सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कुर्साच्या कश्टांचो नियाळ आमी घेवन ताच्या पुनर्जिवनपणांत आमकां भागीदार जावंक तूं आमकां योग्य कर. हे आमी मागता सोम्या जेजूचे नांवी, जो खरो देव तुज्या सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो आनी तुमचे सवय आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. काकूत कर आमची सोम्या जेजू, काकूत कर आमची, काकूत कर आमची सोम्या जेजू, काकूत कर आमची, काकूत कर आमची सोम्या जेजू, काकूत कर आमची, काकूत कर आमची सोम्या जेजू, काकूत कर आमची. पापा थारले तुका खुरसायले, दैवीक मोगाक तुका सांडून जिवीत वेभाडले. पापा थारले तुका खुरसायले, दैवीक मोगाक तुका सांडून जिवीत वेभाडले. काकूत कर आमची सोम्या जेजू, काकूत कर आमची, काकूत कर आमची सोम्या जेजू, काकूत कर आमची. भोवमोगाच्या न्हू तुमकां दैवी कृपेन भरलेले करेजमाचे दीस हांव मागतां.
देव तुमचेर भरपूर आशीर्वाद घालून दी. दैवीक रेत्र मात्र खरी एक आसनवरां येवंक विसरा नाका. सकाळीं 9 वरां तावन दनपारां 3 वरां पर्यंत येवंक जायना जाल्यार ऑनलायन थंयसर रेतीर आसता. आमची मोगाचें वेबसायट आसा www.dccmulki.in. आमचे यूट्यूब चॅनलय आसा दिवायन कॉल सेंटर मुल्की मँगलोर. मोगाचेर आमचे फोन नंबर आसात केदाय तुमी फोन कर येत. हरी एक आसनवरां दनपारां 3 वरार आमी याजक हांगाचे दैवीक रेतमातेच्या सगळ्या समालोचना खातीर कावन्सिलिंगा खातीर तयार आसतात. तुमी येवन कावन्सिलिंग जोडून घेया. हरी एका आयतार हांगासर रेतीर आसता. रेतीर सविवरी आमच्या वेबसायटीचेर आसता. ह्या आमच्या ऑफिसाक दफ्तराक फोन करा. ती तुमकां ऑफिसांतली ती चेडवां तुमकां केदाळा रेतीर आसा कशें येवयेत हे सगळें तुमकां विवर दितात. कोणा लागीं पयशे ना जाल्यार तुमी रेतीर हांगासर पयशे ना जाल्यार रेतीर विचित्र तरान करूंक मोगाचें आमी अवकाश करून दितात. जायते जाणां दानी हितचिंतक आमचे पात्रोन मोगाचें सगळ्यांनी रेतीर करीचे म्हूण आशेतात. तुमकां समेस्ता मोगाचो आनी मानाचो स्वागत.